खंय तरी कितेंय जर गोष्ट जर घडली, कसली जर नळ मोडलो, लायट गेली, आनी कितेंय जर असुविधा निर्माण जाली मेंटेनन्साच्या पॉयंटाच्या वतीन, जाल्यार ते एपाच्या थ्रू डायरेक्टली आमकां कम्युनिकेट करपाक मेळटा, जाच्या मार्फत एज सून एज द कंप्लेंट इज लॉज्ड, आमचो मॅनेजर इनचार्ज ऑफ द हेल्थ सेक्शन ज्यूड कारावलो हाका इमिजिएटली SMS वतली की बाबा आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान हो प्रॉब्लम जालो. ताणें विदीन द सेकंड्स ऑफ द कंप्लेंट बींग लॉज्ड ताणें इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेवन ती कन्सर्न इंजिनियराक मार्क करून त्या कन्सर्न इंजिनियरान परत कॉन्ट्रॅक्टराक मार्क करून तें काम करून घेवपाक, हातून म्हाका दिसता फक्त वराचो न्ही मिनटाचो फरक आसतलो. इतली फास्ट ही आमी सर्वीस दिवपाक शकता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता एक बरें पावल GSIDC आनी हेल्थ डिपार्टमेंट आमच्या जोड पावलान आमी हें घेतलां, जाका लागून लोकांक जर कितेंय जर खंयच्याय मेंटेनन्स कारणाक लागून गैरसोय जाता जाल्यार ती इमिजिएटली एड्रेस करपाक, इमिजिएटली ताजेर मनीस घालून ती जर कितें कमी आसा थंय सारकें करपाक आमचे मॅनपावर, आमचे मॅनेजर्स आसत, बाकीचे म्हजे कलिग्स आसत GSIDC, आमचे दोतोर आसत, हातून कॉर्डिनेशन बरें जातलेंच, पूण सोल्युशनूय फास्ट मेळटलें. म्हणून आमी हे ई सेवाची आयज तुमच्या मुखार उक्तावण करता. ट्रॅक दवरपाक कळटलो ताजेर कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें काय ना, ताजेर एक्शन जालें काय ना, हे सगळें हाजेर वेबसायटीचेर अवेलेबल आसतलें. सो ताका लागून एक ट्रान्सपरन्सी, एक बरें कॉर्डिनेशन आनी समन्वय, एक बरी सर्वीस लोकांक दिवपाक ही GSIDCन आयज ताजे 1 डिसेंबर साकून चालू केलें ऑन ट्रायल बेसीस. जुडान सांगिल्ले प्रमाणे आमच्यो ज्यो सरकारी शाळा आसा, जवळ जवळ 800 शाळा गोंयांत आसा, तातूंतल्यो 350 सुमार शाळा GSIDCन गोंयच्या विविध भागांनी एक बऱ्यो करून दवरल्या.